फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित केल्ल्या गिमाळ्या शिबिराची सांगता जाली। ह्या सुवाळ्याक फोंडेचे आमदार रवी नाईक, गोंयचे हास्य सम्राट तशेंच मिमिक्री आर्टिस्ट मनोहर बिंगी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। सगळ्यांनी एक हे केले आणि आमच्याकडे मागले म्युन्सिपालिटीकडे जायला म्युन्सिपालिटी पैसे नाशिल्ले मागीर हांवें सरकारचे पैसे दिवन हे तयार केलें हांगसर आनी ते वेळार लोकांची साथ आनी लोकांक जाय आशिल्ली कित्याक आमची फोंड्या ही कलाकारांची भूमी म्हणटात। हे अंतोश मारे कलाकारांची भूमी म्हणटा लागून कलाकार खातीर कितें केलां आमी ताका लागून आमी हे सुरवात हांगसर पयलू राजीव गांधी कला मंदिर बांदपाक सुरू केलें आमी आनी हांव मुख्यमंत्री आसतना आणि त्यानंतर आम्ही बाकीकडे गोंयमध्ये बांधपाक सुरवात केली। आमच्यो क्लासीस विकास 3 दीस जाता फोंड्या विठ्ठल रखुमाई हॉल अप्रू बाजार हांगा। इट्स ट्वाइस अ वीक मंडे थर्सडे एंड सॅटरडे टायमिंग 5 to 7 PM। एज लिमिट स्टुडंट अबाव प्लस 15 अबाव सो 2 गट आम्ही डिवायड केल्ले आसात आणि जे हातून टॅलंट्स जो फोंड्या वाठारांत जे टॅलंट्स आसा तांकां थोड्यांक प्लॅटफॉर्म मेळनात सो तांकां प्लॅटफॉर्म खातीर हांव एक भुरग्यांक एक म्हाजी जी ज्यो टॅक्निक्स सो तांकां शिकयता सो तांकां मागीर फुडें कळटा। Summer Dance Camp 2017 to motivate the boys and girls in the dance skill. Amol Dance Academy Summer Camp was organized for 10 days for 2 age groups. The first batch was below 8 years and the second batch was above 8 years. It is to nurture the passion of the kids towards dance and music.